येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. देशभरातल्या आंदोलनाचे भाग म्हणून राष्ट्रीय आंदोलन समितीच्या बॅनरा खाला EPS 95 पेन्शनकारांनी आयज बिलराच्या जुवारी नगरात केलो रस्ता रोको आंदोलन. केंद्र सरकारान हातूंत हस्तक्षेप करची अशें आंदोलनकारांचे गाराणे. चौदा मार्चाक G20 युनिवर्सिटी कनेक्ट एंगेजिंग यंग माइंड स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल एरिया स्टडीज गोवा युनिवर्सिटी लेक्चर सिरीज ही कार्यावळ जाली. सिकेटी मैदानाचेर जाल्ले खर मॅचीत सेजा फुटबॉल अकादमीन साळगांवकर फुटबॉल क्लबाक 3-2 गुणांनी हारयले. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत गुन्यांव वाडत आसा. मडगांव पोलिसांनी सुनील पुजारी ह्या मनशाक फेब्रुवारीत दुचाकी चोरिल्ल्या घडणुकेंत बुधवारा अटक केलो. ताजे कडल्यान दुचाकी जप्त केल्या. आयकयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज मडगांव पोलिसांनी सुनील पुजारी ह्याका अरेस्ट केले कडेन आसा न्ही. हे अरेस्ट करपाचें कारण म्हळ्यार ह्या सुनील पुजारीन आपल्या भावा चेड्याक किडनॅप केलो आनी पयशे मागले. आनी हे किडनॅप करतरे ह्या सुनील पुजारी म्हण तो एक बायक चोरली आनी ह्या चोरये बायक चोरून बायकाचेर बसोवन ताणें तेचेर पयशे मागले. आनीक हो सुनील पुजारी जो आसा हो पयलीं साकून चोर आसा. आनीक हेचेर मडगांव मायना कुतरी फातोड्डा पुलीस स्टेशनाचेर कितल्योश्यो केसी आसात. पयली केस आसा ती मोबायलाची केस ही मडगांव पुलीस स्टेशनारूच ज्युडिशियलान आसा. मडगांव पुलिसांनीच अरेस्ट केल्लो आनी आतांय ताचे कडच्यान बायक मेळ्ळे कडेन आसा. जी थेफ्ट जाल्ली ही मायना कुतरी पुलिसेच्या ज्युडिशियलान. हो जो सुनील पुजारी आसा हो असोच गुंडागिरी करपी गुंड प्रवृत्तीचो आसा आनी हेचेर खंय तरी एक्शन जावपा जाय म्हूण लोक मागता. कित्याक अशें करून जर गुंडागिरी चल्ली आनी असो किडनॅप जर ल्हान भुरग्याक करपाक लागला आनी ते सुद्दां आपल्या भावाची चेड्याक किडनॅप करप म्हळ्यार ही मोठी हें आसा. म्हणून हेचेर खंय तरी एक्शन जावचें म्हूण लोकूय मागतात. आनी सर्टन जे बायक जे चोरले आसा तेजो ओनरय आज पावले कडेन आसा. तेणें सांगले कडेन आसा की आमी गरीब मनीस आनी आमगेली बायक अशें करून चोरून व्हरता म्हणून. खंय तरी हेंचेर पुलिसांन स्ट्रिक्ट एक्शन जावचें आनी कितले केसीक हो इन्वॉल्व आसा हेंय पळोवचें म्हणून मागतात. चोरये गेल्ली म्हणटा तूं कितें केन्ना गेल्ली आनी खंय कंप्लेन केल्ली तुवें? सर दीस मुगेली 3 तारखेर गेल्ली गेल्या म्हयन्याक. एक म्हयनो जावन गेलो. 3 तारखेर म्हळ्यार फेब्रुवारी 3 तारखेर 3 तारखेर गेल्ली आनी मायना कुठतरी हांवें कंप्लेन केल्लें पुलीस स्टेशनार नेसाय रावलो नियर किंग स्कूल. हांगच्यान चोरये गेल्ली तुगे गाडी. मागीर हे हांगास म्हूण कशें कळ्ळें तुका? हांगा हांव पुलीस स्टेशन गेलो मायना कुठतरी. इन्स्पेक्टर सांगपा लागलो तुगे गाडी मेळ्ळ्या वचून पुलीस मेळपा जाय. आतां इन्स्पेक्टर येतलो म्हणून राव म्हणटा. ओके म्हण ही गाडी चोरून गेले म्हूण कळ्ळें तुका मागीर? चोरून व्हरली म्हणजे आमचे लॉक मारून व्हरली ती गाडी. आतां दोनी लॉक मोडल्या तेजे? हय ताय घराक हांव भितर उरली लॉक केलो आसतो गाडयेन. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर, रमेश नायक राऊत आणि भक्ती पै बाळगी. देशभरातल्या आंदोलनाचे भाग म्हणून राष्ट्रीय आंदोलन समितीच्या बॅनरा खाला EPS 95 पेन्शनकारांनी आयज बिलराच्या जुवारी नगर हांगा हनुमान मंदिरा लागसार रास्ता रोको आंदोलन केलें. उण्यांत उणें पेन्शन मेळोवपा खातीर तांची लढत पुराय जावची म्हणून निशेध करप्यांनी केंद्र सरकारान हातूंत हस्तक्षेप करची अशी मागणी केल्या. आम्ही आज देशभर कमांडर अशोक राऊतजी नॅशनल प्रेसिडेंट ह्याच्या मुखेलपणाखाली रास्ता रोको अभियान सुरू केल्लें आसा. EPS 95 पेन्शनर्स ह्यांच्यांनी गेल्ल्या 35 ते 40 वर्षात आपल्या अमूल्य सेवा दिवन घेवन देशाच्या उदरगतीसाठी आणि देशाक इतले वयर हाडसाठी बहुमूल्य कष्ट श्रम केल्ले आसा आणि देशाक एक अभिवृद्धीच्या पातळीर हाडिल्लो आसा. पण त्यांच्या त्या कष्टाचे फळ आज मेळत ना. आज आमच्या रिटायर्ड जाल्ल्या भावाक 450 ते
500-600 ही एक पेन्शन मेळटा ती गव्हर्मेंटाली सोशल सेक्युरिटी जी आसा तेतूंत तरी लोकांक जाय ते फायदो मेळटा पण आमी आमचो कॉन्ट्रिब्यूट केल्ले पयशाचो बी आमकां मोबदलो मेळत ना ताका लागून आज देशभर चळवळ सुरू आसा आमचो माननीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊतजी यांनी 2 फावटी आमचो ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी कडेन भेट घेतली आणि नरेंद्र मोदीजीन एक बरे ॲश्युरन्स दिले की तुमचो जो ग्रीवन्स आसा तो ताबडतोब आमी सॉल्व करतलो म्हण पण अजून पर्यंत तेजेचेर EPFO आडमेळे हाडून घेवन तो खिंच्यान ना खिंच्यान तो आडोवपाचो प्रयत्न चालू आसा आणि हेका लागून आयज आमी रस्त्यार येवची पाळी EPFOन आमचेर हाडिल्लो आसा हेजेर गव्हर्मेंटाची रॉंग इन्फॉर्मेशन गव्हर्मेंटाक दितात कोर्टात सुद्धा रॉंग इन्फॉर्मेशन दिवन घेवन दिशाभूल करून घेवन आमकां सतवणीक करचे एक प्रयत्न EPFOच्यान चालू आसा तेजो निषेध म्हण आज आमी हिंगा जमलात देशभर हो लढो चालू आसा आज 70 लाखा वयर पेन्शनर्स जे 60 वर्सां वयर आसात ते भूकमारीच्या उपासमारी भोगत आसात. आज संपूर्ण भारतभर NSCचे एज्युकेशन चालू आसा रास्ता रोकोचे. आयज ह्या म्हातारपणान आमकां सगळ्या लोकांक रस्त्यार येवचें पडटा ही दुख्खाची गोष्ट. आयज आमी जे हांगा जमल्यात ते आमचे काही डिमांड आसा. आमचो पयलो डिमांड आसा की मिनिमम पेन्शन जे आहा ते 7,500 आनी ताका DA आसचो. आमचो दुसरो डिमांड आसा की म्हातारपणान पेन्शनर आनी तेजे बायलेक मेडिकल फॅसिलिटी मेळची. आमचो तिसरो डिमांड आसा की जांकां अजून पर्यंत पेन्शनान NSCन घेवंकूच कोणीच घेवंक ना अजून ते सगळे मेंबर करचे आनी तांकां मिनिमम 5,000 रुपया तर दिवचे. आनी जे आयज सुप्रीम कोर्टान जजमेंट दिल्लें आसा ते जजमेंट प्रॉपरली इम्प्लिमेंट जावंक ना. तातूंत खूब काही गोष्टी आसात. तेन्ना आमची रिक्वेस्ट आसा की तो जजमेंट जो आसा ते जजमेंट जे दिल्ले आसा ते जजमेंट आहात ते सगळे जजमेंट दोनूय जजमेंट आहात ते दोनूय जजमेंट सुप्रीम कोर्टाचे व्यवस्थित इम्प्लिमेंट करचे आणि EPS 95 पेन्शनर्स पळय आहात तांकां न्याय दिवचो म्हणून. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सुभाशीश गोवेकार आणि निखिल जल्मी. 13व्या राष्ट्रीय मूठकोट सर्तीत VM साळगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ जैतिवंत थारले. गीता इन्स्टिट्यूट ऑफ लॉ पानिपत हरियाणान ही सर्त आयोजित केल्ली. हातूंत शालीन फेर्नांडीस, लामिसा आल्मेदा, नियाल नायक हांणी वांटो घेतिल्लो. पळयात. We 3 of us had participated in 13 Gita Institute of National Moot Court competition which was held in Haryana, Panipat, and total teams which participated was 48, and out of which in the first round we managed to get the second highest score. So then we proceeded to quarterfinals. So quarterfinals also our performance was appreciated by some of the senior advocates. Then we proceeded to semi-final round, and semi-final round, so from that we also were the one of the highest team, and from there we proceeded to finals. So finals was judged by Justice the Maheshwari and Justice Dahiya, who was the Supreme Court judge, and one was the High Court, Punjab High Court judge. So there we managed to win the competition. So approximately at the finals we were up against MIT Haryana, and the team's performance was appreciated by senior advocate Pradeep Rai, who was also the vice president of Supreme Court Bar Association, as well as the Justice Maheshwari also appreciated the team personally. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगेज, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. G20 University Connect Engaging Youth Minds of इंटरनॅशनल अँड एरिया स्टडीज गोवा युनिव्हर्सिटीन लेक्चर सिरीज ही कार्यावळ 14 मार्चाक गोवा युनिव्हर्सिटीच्या कॉन्फरन्स हॉलांत घडोवन हाडली. पळयात. This is called the G20 University Connect Lecture Series, and the whole idea is to propagate India's G20 presidency to different universities and different stakeholders. Indian people need to understand what is the importance of the G20 presidency, what are the unique dimensions of India's G20 presidency, and how India would like to exercise leadership in the globe based on the unique Indian model
that is very important for sustainable development going forward. But when you say India getting the presidency, this is the first time that we are getting, and there are some specific aspect of India should be told here. One is that India is in the 5th as far as the economy is concerned, and of course India is the second most populous country in the world. Therefore, we should, in fact, you have seen while releasing the the CD that our main motto is Vasudhaiva Kudumbakam. Therefore, we have to see that this is a platform where we can showcase our vision so that a peace would prevail across the whole world. I should thank Goa University, RIS, and more particularly the School of International Area Studies for organizing this lecture, because this is very important in the current context, as was highlighted by our Honorable Vice Chancellor, that how India's presidency is going to change the course of action in the world. And that perhaps is one of the important dimensions in the current context, which obviously will also see that whether India really becomes a country which can assume the responsibility to lead the global affairs. I think a lot of these things are being debated. And the members of international community in particular, they are eyeing on India, that how India can become a part of the solution to the global problem. So there are a number of problems which again was identified by Honorable Vice Chancellor. What I will do that I will give you a geopolitical context in the beginning to tell you that how G20 came into existence, because that is something very important for you as a student of international relations or a research scholar doing PhD program, because that is very important for us to know. While the Second World War was still continuing, the members of allied powers, they became very much worried that what is going to be the nature of global economy after the World War gets ended or gets concluded. And in that context, the US took the lead and they called the other members of the allied powers and sat at Bretton Woods. And in Bretton Woods, they deliberated and really have had a lot of these concerns raised by all the members that how much they could really address in terms of restructuring the global economy. And in that context, they came up with two international financial institutions. One was the International Monetary Fund and second was the World Bank. Technically speaking, these two institutions came into existence in the year 1946 and they were assigned a specific mandate. And these mandates were गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यांत शिगम्याक सुरवात जावन गांवांनी पारंपारीक शिगम्याच्यो जायत्यो कार्यावळी पळोवपाक मेळटात. पळोवया पिरळणा वाठारांत विठ्ठल रखुमाई देवळांत शिगमोत्सवाच्या निमतान थळाव्यांनी पेटयिल्ले होमकण. ह्या होमकणाक भक्तांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात कांय भक्तिमय खीण.
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फामाद जामावलीची श्री दामोदर गुलाल उत्सव काल व्हडा उमेदीन दबाज्यान मनयलो. हजारांनी भक्तांनी गुलालात वांटो घेवन श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय असो गजर करीत भाविकांनी गुलाल धरलो. पळयात कांय उमेदीचे खीण. आणि संपूर्ण गोंयच्यान येवपी भावीक ह्या जामावली भितर एकठांयल्ले आसात. गोंयचो हो प्रसिद्ध असो गुलालोत्सव आनी आयज ताची मोठ्या धुमाक्यान हांगा सुरवात जाल्ली आसा. म्हाका दिसता हजारो लाखो लोक ह्या जामावलीच्या गुलालोत्सवा भितर भाग घेतात आनी देवा कडेन आशिर्वाद मागतात. हो जो उत्सव आसा तो संपूर्ण गोंयांत भितर प्रसिद्ध आसा. हांव सगळ्या जामावली आनी संपूर्ण गोंयच्या भाविकांक, दामोदराच्या भाविकांक, रामनाथाच्या भाविकांक मन काळजांतल्यान ताका परबी दिता. देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. सिकेटी मैदानाचेर जाल्ले खर मॅचीत सेजा फुटबॉल अकादमीन साळगांवकर फुटबॉल क्लबाक 3-2 गुणांनी हारयले. 27व्या मिनटार फेरेन गोन्साल्विजान केल्ल्या गोलाक लागून सेजा फुटबॉल अकादमीक फायदो जालो आनी तांकां जैत मेळ्ळें. पळयात. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. कोंकण दर्यादेगेर उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाला आनी हाचो अर्थ फुडल्या कांय दिसांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. पावसाची कुपां दाटून येतली.
ताका लागून वातावरण दमट जालां. आयज सांजे मेरेन पावसाची शक्यताय आसा. सध्या IMDन नेटान पावस पडपाचो अदमास दिवंक ना, तरी कांय वाठारांनी हलको पावस पडपाचो अदमास आसा. आयचे चडावात आनी उणें तापमान 32 ते 23 डिग्री सेल्सियस आसतलें. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.